पणजी महानगरपालिकेचो कॉर्पोरेटर उदय मडकयकारान पणजेन पत्रकार परिशद घेतली. मळ्यातल्या मडकयकाराचे इमारतीचे बांदकाम करतना ऑक्युपन्सी दाखलो महानगरपालिकेंतल्यान बनावट सय करून काडल्या अशी तक्रार केल्या. मात तशें आपूण कांयच केल्लें ना. उलटे महानगरपालिकेन ताची चवकशी चालू आसा. हे सगळे आपले नांव बदनाम करपा खातीर कारस्थान आसा अशें उदय मडकयकार म्हणटा. तुम्ही जाणा आसतले म्हाजेर एक कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. सगळ्या तुम्ही प्रेसवाल्यांनी सगळ्यांनी ती कवर केल्ली आसा. म्हाका बरी वायट पब्लिसिटी तुम्ही दिल्ली आसा त्या बद्दल तुमकां थँक्यू. म्हणून म्हाका एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयलें हांवें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक की जी कंप्लेन जी केल्ली आसा ती एकदम फर्स्ट कंप्लेन म्हाजें नांव बदनाम करपाक. ही जी बिल्डींग जी आसा ही म्हाजी काकाची प्रॉपर्टी आनी हांवें डेवलप केल्ली आनी एका लायसन 1993 कंस्ट्रक्शन लायसन हांवें घेतलेलें आनी 2000 बिल्डींग बांदलेली तेन्ना म्हाजो ग्रावंड प्लस 2 परमिशन घेतलेलें. म्हणजे लायसन म्हाजें आसलें ग्रावंड प्लस 2चें S2 झोन तेन्ना आनी मागीर तो C2 झोन जालो. म्हणजे 150 FAR म्हणजे ग्रावंड प्लस म्हाका 5 फ्लोर म्हाका बिल्डींग बांदपाक म्हणजे मेळटालें. म्हाका FAR आसलो म्हाका. म्हणटून हांवें 2008 ग्रावंड प्लस 2ची ऑक्युपन्सी घेतली. ग्रावंड फ्लोर पयलीं मेळिल्ली म्हाका ऑक्युपन्सी. मागीर 2008 ग्रावंड प्लस 2ची ऑक्युपन्सी मेळ्ळी म्हाका. आनी तेन्ना हांवें 3 फ्लोर बांदलेले हांवें. म्हणजे म्हाका FAR आसा म्हणून हांवें रिवर्स प्लॅन म्हाजो कितें खातीर तरी मातसो उरलो तो आनी म्हणजे सारको हें करपाक आनी 3rd फ्लोर बांदलेलो. आनी म्हाजेर हांगासर कंप्लेन कोणें घातलेली हांगासर एकटो तो कुशीक तो एकटो आमचो शेजारीच तो आपूण मुणकार म्हणून अशें मुणकार न्ही तो पूण तो सदांच म्हणजे फावंडेशनाक पासून म्हाजे केस झगडटालो. ते एका कळ्ळ्या बरोबर ग्रावंड प्लस 2ची म्हाका हुकुमसी मेळ्ळ्या बरोबर जेन्ना म्हाका हुकुमसी मेळ्ळी हांवें पयशे भरले. फायल हांगच्यान एसेसमेंटाक वता हें जाल्या बरोबर हुकुमसी जाल्या बरोबर एसेसमेंटाक म्हणजे फ्लॅट ओनराच्या नांवान टॅक्स येवपाक आनी ती टॅक्सेशनाक गेली आनी ती फायल ना ती अजून पासून ती फायल तेन्नाच्यान ना 2008 पासून आनी ती फायल ना म्हणून म्हाका इतको त्रास जालो. म्हाका आतां ती आख्खी हांवें PDN ऑलरेडी रिवायज प्लॅन घातला म्हाजो पूण म्हाका आतां फूल फी भरची पडटा. म्हणजे म्हाजे ती हें ना म्हणून म्हाका अशी ग्रावंड प्लस 2ची ऑक्युपन्सी जातली ते म्हणटा आतां तुजे कांय डॉक्युमेंट ना तुवें आतां फूल हेजे लायसन फी भरची पडटा म्हणून म्हणजे सगळें टोटल फूल हांवें न्यू प्लॅन घातलेलो आसा. आतां प्रश्न येता की म्हाजी हांगा केस चालू आसली. डेप्युटी कमिशनरा फुडें म्हाजी केस चालू आसली. केस चालू आसतना म्हाका फर्स्ट डॉक्युमेंट करपाक गरजूच ना. 3rd फ्लोर इलिगल म्हणून ऑलरेडी हांगासरूच केस चालू आसा म्हाजी. आनी ऑलरेडी हांवें हांगासर लेटर करून कळयल्लें आसलें की डेप्युटी कमिशनराक हांवें ऑलरेडी म्हाजो हें दिल्लो आसा रिवायज प्लॅन PDN दिल्लो आसा तो पास करून हाडटा म्हाका टायम दिल्लो हांगासर तेन्ना केसीच्या टायमार म्हणजे तूं रिवायज प्लॅन तुजो हें करून हाड आनी हें करूं. आतां प्रश्न असो येता की हांव कावन्सिलर आसा 2 टर्म जाली म्हाजी बायल आसली म्हणजे जवळ जवळ 30 वर्सां हांव पॉलिटिक्सान आसा. खंयचो कमिशनर केन्ना हांगासर आसा तो म्हाका खबर आसा. म्हाका ते डॉक्युमेंट फॉर्जूच करपाचे आसले हांव तो 2012 डेट घालचोच नासलो कित्याक तो 2011 मदीं आसा 2008 कमिशनर आसा. म्हाका तो करूंकूच जाय आसलो. हांव ती डेट घालून हांव करतलो आसलो कोणाक हें करूंक जाय जाल्यार म्हाका ती गरजूच नासली. तेन्ना हें कोण आमच्याच मनशांनी हांव जाणा सगळें कोण आमच्याच मनशांनी म्हाजें नांव बदनाम करपाक हें एक्चुली आतां न्ही हांव मेयर जावपा टायमार हें सगळें शिजून दवरलेलें. म्हणजे हांव मेयर जाता पयलीं म्हाजें नांव बदनाम करप पेपरार हाडपाचें आनी म्हाका मेयरशीप मेळची न्ही अशें करपाक प्लॅन केल्लो. पूण हांव मेयर जालो ना म्हणटना आतां कितें आसा आतां तो मनीस बेकार आसा. ताका काम धंदो कांय ना. तो घोड्यार बसून फोटो काडटा आनी कितें करता. पूण कॅसिनो मोडटा थंय वचना तो